सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. लुका जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आणि ताचे शिस पयन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबाराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मो. तिका तिके म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सोबार संगते विशयान खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र. मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचेनांत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोग्याच्या भावा भयणीनो, कितलो आपुरबाय पुरशो आमी काडलो. तुमकां अभिनंदन म्हणा जाय. जेजून सांगली उतरां मार्काच्या एवांजेलांत आवाजवर 11:26 वळ. एकाच मनाचें जावन तुवें मागिल्लें मेळ्ळेंच म्हण चिंता म्हणून. आनी आज हांगासर आमी सांगता मागतना देव आमकां वाट दाखयता. पापा फ्रांसिसाचो मागण्या खातीर एक उलो हांवें वाचलो. स्पॅनिश भाशेन तो असो आसा, सिएम्प्रे adelante. इंग्लिशांत फॉरवर्ड, कीप मुवींग फॉरवर्ड, मुखार मुखार वच. तसो सांगता, वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स एनकाउंटरिंग क्रायस्ट सो दॅट वी मे एनकाउंटर हिम इन अदर्स. मुखार वसाचे तर जेजूची भेट गरज. जेजूक भेटिल्ल्या वेळार हेरांतय जेजूक भेटोवंक साथ द्या. हे वरास ए ग्रेट सिंपनी ऑफ प्रेयर, मागण्याचे एक आपुरबाय कांतार ह्या गीत जावं दी म्हणून बाबसाहेब आश येता. देखून ह्या वर्साक पापा मागण्या विशीं 3 संगती सांगता. निरंतर देवाच्या हाजिरेंत रावा, देवाक सर्व संगतींनी अर्गां दिया आनी प्रेयर बी आवर रॉयल रोड टू होलिनेस. भगयोन जिविताक मागणे राज रस्तो जावं दी. भाव भयणीनो, कन्नडा कवीचे एक उतरां म्हाका उडास येतात. शिशुनाळ शरीफ म्हणून, सोरुतुदे मणेय माडू अज्ञान दिम म्हणून. आमच्या भावार्थी घराण्याचें पाखें आज पवता. माध्यमां, आधुनिकते सवलत्यो, संवसारी सुखा वाट्यो, लेखावरतू राटावळी असले फातर आमच्या पाक्याक पडल्यात आनी आमकां थंय रावोंकय जायना, जेवंकय जायना, न्हिदोंकय जायना, सक्कड धडपडून तासात. रस्त्याराक रस्ते थंय इडेंच ना. मोगरी बांदतना मागी येत गे बाद्र्यापा वा मागतना मोगरी बांद येत गे. ड्रायव्हिंग करतना मागी येत गे बाद्र्यापा वा ड्रायव्हिंग हांवें मागतना ड्रायव्हिंग करी येत गे. असलीं सवालां बरां विचारूंक बैसरल्या हांव. थोड्यांक दोनी एकच वर्क इज वर्शीप जाला. पूण हें वर्क इज वर्शीप म्हणून साथ देना. काम करतना मागयेत तें मार्ताक कळना. मागतना काम कित्याक तेंय तिका कळना. आमचे मदें आज मार्ताय आसा, मरीय आसा, जेजूय आसा. तर मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण जेजू लागीं विचारया. कातोलीक पवित्र सभेक दोतोर न्हू 2590 आमकां सांगता, सांजवान दामासिनाक कोट करता आनी म्हणटा, मागणें एकल्याचें मन आनी काळीज देवाक उबारचें आनी देवातान बऱ्यो वस्तू विचारच्यांत आटापता. देव निरंतर हर एका मनशाक मागण्या मुखांतर ताचे मुखार येवंक आबोणें दिता. वो देवा लागीं आमचो संबंद म्हणयेत. मुरयेन बरो वांटो विंचून काडलो. मार्तान पाड वांटो विंचलो गी. सांगलां गी तें सांगूं ना न्ही.
मुरयेन बरो वांटो विसून काडलो. ह्या दोगां मदलो हो तापावत आमी पळोवं सोनी स्पर्धोय न्ही. ती दोगांय आमकां गरज मागणें संपूर्ण करया जाल्यार जेजूक देवाक आयकोचें चड गरजेचें. सर्व आमचें काम वावर देवाची खुशी समजून केली तर तो संतोषच वेगळो. यू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड, डोंट फॉरगेट द लॉर्ड ऑफ द वर्क. सर्व वावर बरोच सोमीस सर्वाचो धनी. धणयाक विसरून वावर केल्यार मारता बरी गडबडचेंच. घरांत जेजू येताना ताका तिणें इल्लें आयकोचें न्ही गे. जेजून मुरयेचें शिसपण होगळशिलें. मारताचो वावर वायट म्हूण सांगूंक ना. बदलाक जेजूक आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत पयलें स्थान दी जाय म्हूण आमकां सांगलां. बायलो आडंबर सन्माना वरवीं भितरलो मनोभाव सारको करून घेवंक मागणें करता तो. जेजूचो खरो सीस जाता. मागण्यांत मावून गमाण दिवचें, सोम्याक आयकोचें मुरयेन विसलें. आमचे मागणें मारता बरी बायलो आडंबर फकत देखीक न्ही. थोडे फावटी मागणें रुली नियमां मात्र पाळचें जाता आनी ताका रूचय ना मिठय ना. संपूर्ण गायच्या फाटल्यानच आसतात. मागणें मूग दिलें म्हूण येत पूण फळ झिरोय म्हूण येत. गमान दिवन मावून रावन देवाचें उतर आयकोचें आमची आशा अत्रेक संवसारी राटावळी मावूनाक घालून गमान देवातय व्हरचें शिसांचें मागणें. गुटाण देव आमकां आयकता आनी पावता. तर मागणें म्हळ्यार आमी अशें म्हणया गे देवाक आयकोचें, नियाळचें, ताची खुशी जाणा जावची आनी त्या प्रमाणे जियोंक फुडें सरचें. ब्लेस पास्काल म्हणटा हार्ट हॅज इट्स रिजन्स ऑफ इच रिजन नोज नथींग. काळजाची रादे मोती गोत्तुना, मोती कळना. तशेंच मागणें कित्याक म्हणचें आमकां सबारांक कळना. तर मागणें कित्याक म्हणा जाय? पवित्र आत्म्या लागीं मागया आनी पवित्र पुस्तकांत सोदया. पयले सुवातेर देवूच मागणें करूं सांगता. मागा सोदा बडया अशें मागा. माथेवास आवस्वर 6 कशें मागा जाय. रोमाकारांक आवस्वर 12वी वळ बरोवश्यान तीर जाया. कश्ट आणवारामध्ये स्वस्तीक जाया. मागण्यान तीर रावा. एफेसकारांक आवस्वर 6 18वी वळ तुम्ही सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोंक सदांच लया. दीस रात म्हणले बरी थिरासनीन मागा. देवाच्या लोकां पासो सदांच प्रार्थिया. कसल पिलिपिकारांक बयलें पत्र आवस्वर 4 वळ कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तिमोथी बयल्या पत्रांत सांगता सांग पावल हांव वत्तायकन सांगता मागा म्हणून. दुसरें कारण जेजूनच रेग्युलरली मागणें केलें. ताणें आमकां देख दिवचे खातीर मागलां. ताचे हातून आमी शिकचे खातीर मागलां. जेजू दोंगराक गेलो, जेसीमणी मळ्याक गेलो, फांत्यार मागण्याक गेलो, एकसुऱ्या सुवातेर मागणें करूंक गेलो. सगळी रात ताणें मागणें केलें. देखून लुकाच्या आवस्वर 18 पयली वळ म्हणटा धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून शिसांक मागणें शिकयलें. मोगाचें तिसरें कारण कितें? मागणें आमकां बोक्षिता आनी देवा लागीं संबंद आसा करता. हेब्रेवांक आवस्वर 4:15 वळ आमचे अस्कताय विशीं कोण वळयना तसलो श्रेश्ठ येजाक तो न्हय. चवथें कारण मागणें देवाच्या वावरांत आमकां सावावराडी करता. मागण्या वरवीं आमचे मारिफात देव ताची खुशी हांगासर जारी करता. पांचवें कारण मागणें आमकां वायटा वयर पदवी दिता. एफेसकारांक बयलें पत्र आवस्वर 12वी वळ आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय, अंतराळांतल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध न्हय, अंतकारी संवसाराच्या राजत्वां आनी प्रभुत्वां विरोध. देखून माथ्यू आवस्वर 6:20 वळ सांगता जागृत करा आनी मागा ताळणेन पडनाशें मागा. मागण्या शिवाय सैतानाक धांवडावंक साथ देना. 6वें कारण
मागण्यान देवाची निरंतरी हाजरी आमकां जाता. कित्तान 130:9 7वी वळ, तुज्या हाजेरेंत हांव खंय म्हूण वचों, खंय पळापळ घेवं, तूं सगळ्यान आसाय. पळया, 7वें कारण मागणें आमकां खालतें करता, खालतें जावंक शिकयता. जाकोब आवसो 4:10 वळ, देव सर्वांक मुखार रावता, देव गर्व्या मुखार रावता. सर्वांक न्ही, देव गर्व्या मुखार रावता, पूण खालत्यांक कृपा दिता. 8वें कारण मागण्या वरवीं दैवीक अणभवाचे भाग मेळटा. ते विशिश्ट भाग मागणे करतल्या मेळटा. मागिल्लें मेळटना सगळ्यांक वरती साक्ष जाता, देवाक पात येवंक सादी जाता. 10वें कारण मागणे सरभोवत्यामध्ये बांद बांदता. आपोस्तलांनी कृत्यां आवसवर 2:42 वळ, ते समेस्त सांगता मागण्याक मेळटाले, एकतार परगडताले, वांटून घेताले. 11वें कारण दुसरें सगळें फेल जाताना मागणें एक मात्र आमकां जैत हाडटा उडास दवरा. 12वें कारण मागणें आमकां मानसीक सवकासाय हाडटा. मागणें खासगी आसयत, सामुहीक आसयत. सांजू हांव वियांनी म्हणटा, हांव ताका पळयतां, तो म्हाका पळयता, तेंच मागणें. तें ताचें ध्यान म्हणयत. आमी खासगी मागण्यान वाड जाय म्हणलें आमी ह्या वर्सा चडीत चिंतया. मागणें पेल्या लागीं संबंद बांदता. सन मदर तेरेसा ती म्हणटाली, एक वर साक्रामेंताच्या जेजूक ताच्या मुखामळार पळय नासतना दुर्बळ्या निराधारांच्या मुखामळार हांवें जेजूक पळोवन ताची सेवा करूंक जायना. पेद्रू आरोपे जेजुतांचो म्हाजी मा वडील म्हणटालो, संवसारांत भुकेल्लो मनीस आसता म्हणसर म्हजो eucharistic संपूर्ण जायना. पापा फ्रांसीस सांगता, प्रेयर युनायट्स अस, इट मेक्स अस ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आमकां एकवटायता, भाव भयणी करता. देखून लेट अस नॉट ग्रो टायर्ड ऑफ नॉकिंग एट द डोर ऑफ गॉड. देवाचे बागील तापडूंक पुरो जायना जावं. इन प्रेयर गॉड कीप्स कॉलिंग अस, ओपनिंग आवर हार्ट्स टू चॅरिटी. मागण्यान देवूच आमकां आपयता आनी आमची काळजां उगडटा. Jesus keeps knocking at our door. The faces of our brothers and sisters, in the faces of our neighbors, in the faces of those at our side, सगळ्यां गरजेवतांची मुखामळां पळोवंक जेजू मागण्यांत आमची काळजां तापुरता. पापा पाऊल फ्रांसीस परतून सांगता, God is present in every one of you, in each one of us. आमचे भितर तो आसा न्ही. देखून पाप साहेबान सांगलें, कीप मुवींग फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स एनकाउंटरिंग क्रायस्ट सो दॅट वी मे एनकाउंटर हिम इन अदर्स. आमचे जोडलेले हात पळया, जोडलेले हात, आमची बोटां आसात पळया. पयलें ते हेब्बेराळो आमचें कितें आंगठो बोट म्हणटा तें आमच्या काळजाक लागीं आसल्यार तें धाकटें किरंगाळी बोट धाकटें देवाक लागीं आसा म्हणयत, आनी मोदें असलें बोट सर्गाक लागीं व्हरता. आनी तशेंच आमचें मोदये बोट आनी तशेंच आमचें तोर बेराळो आसा तर्जणेचें बोट, ही दोनी पेल्या हातीं संबंद हाडटात. तर आमी मागण्या हात जोडटा जाल्यार देवातय पेल्यातय म्हजेतय त्या गायतय संबंद आसात. त्या कुशीक हांव, त्या कुशीक देव आनी पेलो. इगर्जेन जोडलेले हात पेल्या कुमकेक बोल्साक वचनांतर इगर्जेन मोडलेली दिंबी वडा मुखार खालतेपणान बागवाना. तर मागण्यांत मोडलेली दिंबी गरजेवंता सेवेक बागवाना. तर साक्रामेंता बागवाल्ली तकली हेरा मुखार खालतेपणाक तकसाना. तर आमचें मागणें कितें जाता? इगर्जेन मागतेल्याची बिरमोत येताना, गरजेवंतांतय कुमकेक धांवताना, आस्पत्रेंत वळवळच्या पिडेस्तांक बुजयताना, कुटुंबांतल्या प्रायवंत आनी पिडेस्तांची सेवा करताना, बंदी जाल्ल्यांक सुटकेची वळख दिताना, वाट चुकिल्ल्यांक पाटी हाडटाना, आमी सगळीं क्रिस्तां सांगाता सोमकाताना मागणें खरेंच आमचे संबंद बांदता. परगांव गेल्ल्या वेळार उलोवन आसतना घरचो येजमाणी तो काम करचो बायल भुरगीं गांवांत सडनली म्हणूंक लागलो, फादर हांव भितर वचून मागणें करतां. 20 मिनटांनी पाटी आयलो. कितें मागणें गेलें? कांय ना पाद्र्यापा, मोबायल उक्तें गेलें, बायल आनी भुरगीं गांवांत मागतात, म्हजो कण हांवें शिकयलो, एकामेका पासत मागलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमची मागणी म्हणून कितलीं साधनां दिल्यात न्ही गे. आमचे वॉट्सॅप ग्रूप
व्हॉइस चॅट, गुगल मीट, व्हिडिओ कॉन्फरन्स, विविध ॲप आम्ही ओपन करणं आमची कुटुंबाची सांदे ऑस्ट्रेलिया असो, कॅनडा असो दी, दिल्ली असो दी आम्ही सांगात म्हणे एकाच वेळार मागी येत नाही. आज पर्यंत आसता पिढीस्त सांदो आमकां सगळ्यांक वचोंक जायना. एकल्यान ते वचोन ते मोबायल ॲप ओपन करून ते मागताना सगळ्यांनी सांगाता मागी येत नाही. पळया माध्यमां उलोवंक मात्र न्ही ती आमकां वापरूंक मागण्याकी साध्य आसा. तेर्स, प्रेज एंड वर्शीप, इंटरसेशन हे दोळस आमी मस्ताने करूंक सुरू केलां. पळया मागा फादर, मागा ब्रदर, मागा सिस्टर म्हणटात एक त्याच घडी एक घडी या आमी मागया म्हणून एक घडी आमी सांगाता म्हणून मागी येत न्ही. कित्याक लज दिसभर जेजूच्या हाजिरेंत रावया. एक आपुरबाय उपाय आमकां आसा. आमी 5 पोटी म्हणे हाजिरेंत खंडीत रावयेत. सकाळी उठून बेड्डार बसून एक ल्हान समर्पण. सकाळी ब्रेकफास्ट खान घेता पयलें माग उपरांत माग, दनपार जेवणाच्या पयलें माग उपरांत माग, सांजेर जेवणाच्या पयलें माग उपरांत माग, राती बेड्डार बसले घडे एक घडी बसू देवाकार गांधी पातकांनी दुखदारांनी माग. 5 पोटी खंडीत मागताय तूं खंडीत आनी खंडीत जावन देवाच्या हाजिरेंत तूं उरताय. पोप फ्रांसीस म्हणटा पळया मे दीस प्रेयर बी ट्रान्सलेटेड इंटू सॉलिडारिटी टू ऑल. मागणें केल्या तें उस्क्यान बरोवं. तितून परत उडासा काडटा पाप साहेबान सांगिल्लें सेम प्रे आदेलांते मुखार मुखार वसा सोम्याक बेटा पेल्याक पावा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.